Welcome to the Garden of Glory. Peace be with you. Welcome to today's Mass readings and reflection. This is to help you listen, prepare, and practice before attending tomorrow's Mass. The readings will now be proclaimed in Konkani. प्रीतीच्या भावां भयणीनो, आयचो विशय भरवशान जियोन शिक्षणा वरवीं संतोष भरीत जावया. आयज आमी संतोषाचो आयतार पाळटाव. गावदेते संडे. आमची मुळावी दोतोन देवान आमकां ताचे सवे संतोष भरीत रावंक आपयल्यांत म्हूण आमकां उगडास करता. आयचो सेवा धर्म जेजू सवे सुटका आनी संतोष परगोट करता. शिक्षण प्रेषितायेंतूय जेजून हाडलोली हीच सुटका आनी संतोष दुसऱ्यांक दिवंक आमची भावां भयणी जायती तोजवीत करतात आनी जायत्यांच्या जिवितांत भरवशाचे किर्ण जाता. आयज जेन्ना हो संतोषाचो आयतार पाळून क्रिस्ताच्या येण्याक आमी तयार जाता, शिक्षणाच्या वावरांतल्यान जेजूक साक्षी दितोल्या सोमेस्तांचे खातीर मागुया आनी आमी आमचे जिणेंत दुसऱ्यांक भरवशाचे आनी संतोषाचे दूत जावंक आमकां ह्या मिसाच्या बलिदानान कृपा मागुया. विद्यार्थी स्टुडंट. मोगळा जेजू एक विद्यार्थी कसो म्हजें शिकप बरे भाशेन करूंक हांव चुकलां. म्हाका भोगोस. सोम्या काकलुतकर. गुरू टीचर. म्हज्या हातांत दिल्ल्या भुरग्यांक सारकें मार्गदर्शन दिवन तांकां नीट वाटेर घालून शिक्षणा उद्देशी मेकळेपण आनी संतोष दिवंक हांव फाटीं उरलां. म्हाका भोगोस. क्रिस्ता काकलुतकर. आवय बापूय पेरंट. आमच्या भुरग्यांक आमी भरवशाचे दिवे जावचे सुवातेर आमी तांकां संवसारी वस्तू दिवन क्रिस्ता थंय मेळटोल्या संतोषा थावन पयस केल्यान आमकां भोगोस सायबा. सोम्या काकलुतकर. आयच्या पयल्या वाचपान इसायास प्रवादी संतोषाची खबर पोरजेक दिता आनी देव तांकां सोडयतलो म्हूण तांकां भरवसो दिता. भाग्यवंत जाकोब आपले चिटेंत पोरजेक सोंसणीकायेन रावंक उलो करता. शुभ वर्तमानान आमकां सर्गींच्या राज्याच्या खुणांचेर नदर मारून संतोष भरीत जावंक आपयता. चितान आमी देवाचें उतर आयकुया. इसायास प्रवाद्याच्या पुस्तकावेलें वाचप. ओरोणे आनी सुकलोली जमीन कुशाल जावं. पाड जमीन संतोषो आनी फुलूं. कोमला भाशेन तिका फुलां फुलूं. ती संतोष बोरी जावं आनी आनंदान भरोन गितां गाव. तिका दिल्ल्या लेबनाची मोहिमा, कार्मेलाचो आनी शारोनाचो प्रताप. सर्वेस्पराची मोहिमा ती पळयतली. देवाचो प्रताप ती देखतली. थकलोले हात घोट करात. थीर करात. कडकडतली धोंपरां. भिवकुऱ्या काळजांक म्हणात, धीर घेयात, भियो नाकात. हो पळय तुमचो देव येता. सूड घेवंक तो येता. देवाचें फारीकपण पावता. तुमकां सोडोवंक तो येता. तेन्ना कुड्यांचे दोळे उगडतले. भेऱ्यांचे कान उक्ते जातले. तेन्ना मेरवा भाशेन थोंटे उडतले आनी मोन्यांचो जिबो संतोषान गायतल्यो. संतोषाचे उल्हास सोडून ती सियोनांत येतली.
तांच्या मुखामोळार सदांकाल खुशालकाय रोसरोसतली. संतोष आनी खुशालकाय ती भोगतली. दूख आनी रुदोन नांच जातली. देवाचे उतर हे. आमचो जबाब आमची सोडवण करूंक ये सर्वेस्परा. सर्वेस्पर सदांच खऱ्या उतराचो. धुमाळो भोगतल्यां खातीर तो नीत करता. भुकेल्यांक तो गिरास दिता. कैद्यांच्यो सांखली सर्वेस्पर तोडून उडयता. जबाब आमची सोडवण करूंक ये सर्वेस्परा. सर्वेस्पर कुर्ड्यांचे दोळे उगडता. बागवलोल्यांक नीट उबी करता. सर्वेस्पर पोरक्यांक राखता. बऱ्या मनशांची सर्वेस्पर अपुरबाय करता. जबाब आमची सोडवण करूंक ये सर्वेस्परा. अनाथ भुरग्यांक आनी विधवांक तो सांबाळता. पूण पातक्यांची पावलां तो घुसपायता. सियोना, जो पिणकेचे पिणकेंत तुजो देव, तो सर्वेस्पर राजवट चलोयता सासणाच्या सासणाक. जबाब आमची सोडवण करूंक ये सर्वेस्परा. भाग्यवंत जाकोबाचे चिटीवेले वाचप. म्हज्या भावा भयणीनो, सोमी ए पोरयान सोंसणीकाय घेयात. एक शेतकामती पावस वेळार ओ उश्रां पडूं. जमनीचें उत्पन्न जाय पर्यान कितले सोंसणीकायेन आशेवन रावता तें पळयात. तशेंच तुमी सोंसणीकायेचीं जायात आनी थीर भरवंशान रावात. कित्याक सोमी येवचो जालो. तुमची नीत जायना जावंक भावां भयणीनो, एकामेकाचेर शीण करूं नाकात. हो पळय, नितीदार तुमच्या दाराच्या उमऱ्यार पावला. भावां भयणीनो, सर्वेस्पराच्या नांवान उलयले त्या प्रवाद्यांक तुमचो नमुनो कसो घेयात. तांकां खूब कोश्ट दोग्ध सोंसचे पडले. देवाचे उतर हे. उद्गार. सर्वेस्पराचो आत्मो म्हजेर आसा. गरिबांक बरी खबर दिवंक ताणें म्हाका धाडला. मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. क्रिस्ताच्या कोरण्यांची खबर बंदकोणींत आयकून जुआवान आपल्या शिसांक ताचेशी अशें विचारूंक धाडले, येवचो आसा तो तूंच तो वो आमी दुसऱ्याची वाट पळोवची? जेजून तांकां असो जबाब दिलो, तुमी आयकलां आनी देखलां तें वचून जुआवांक सांगात. कुड्डीं पळयतात, होंटी चलतात, कडकारांनी तोळ जातात, भेरी आयकतात, मेल्ली जिवी जातात, गरिबांक शुभ वर्तमान परगट जाता आनी म्हजे विशीं जाचो भावार्थ हालो ना तो मनीस भागी. ते निरोपी थंयसरले वेताना जुआवां विशीं जेजू पोरजेक म्हणूंक लागलो, तुमी कितें म्हूण पळोवंक अरोण्यांत गेल्यात?
वाऱ्यान हालता तसली एक बेत ना तर कितें म्हूण तुमी पळोवंक गेल्यात? नाजूक मोव आंगोस्त्रां न्हेसतलो मनीस? ना, नाजूक मोव आंगोस्त्रां न्हेसतात तीं राजवाड्यांनी आसतात. तर तुमी कितें म्हूण पळोवंक गेल्यात? एका प्रवाद्याक? होय, आनी तो प्रवाद्यावून व्हरतो म्हूण हांव तुमकां सांगता. हो पळय, तुजे मुखार हांव म्हज्या दुताक धाडटां आनी तो तुजी वाट तुजे फुडें तयार करतलो. जाचे विशीं अशें बरयलोलें आसा तो होच. हांव तुमकां खरेंच सांगता, बायलांक जल्मल्ल्या सगळ्या भुरग्यां भितर स्नानदातारा जुवांवा परस व्हड दुसरो कोण उपजूंक ना. तरी पूण सर्गींच्या राज्यांत सगळ्यां परस ल्हान तो ताचेहून व्हड. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी सगळ्यांक मेकळेपणाचो आनी संतोषाचो प्रचार करून पवित्र सभेचें जिवीत भरवशान भरूं म्हूण देवा लागीं मागुया. राजकीय फुडाऱ्यांनी पोरजेच्या हिता खातीर वावरून भेदभावाची दुर्गा मोडून पोरजेक खऱ्या संतोषाचे वाटेन चलोव म्हूण देवा लागीं मागुया. शिक्षण प्रेषितायेंत वावर करतल्या सोमेस्तांक देव अणभव मेळूंक आनी होच देव अणभव दुसऱ्यांक तांणी दिवंक भरवशाचे गोवाय जावं म्हूण देवा लागीं मागुया. शिक्षणाचो वावर करतना जायत्या आडकोळींक फुडो करचो पडटा. देवाचेर विस्वास धरून भरवशान पावल मारून संवसाराक जेजूचो संतोष फांकारूं म्हूण देवा लागीं मागुया. नियाळ, तुजे मुखार हांव म्हज्या दुताक धाडटां आनी तो तुजी वाट तुजे फुडें तयार करतलो. माथ्यू 11:11. नियाळाक आदार. एक ओस्तुरी फिरगोजेचो वावर करतना दिसपोटी मिसांत वांटो घेवन आपल्या कुटुंबाचो सांबाळ करून देवाच्या अखंड भावार्थान आपल्या जिविताची पावलां मारताली. हो वावर फुडें व्हरतना सोबार कोस्ट, आटे विटे, अडचण्यो चड भोंवतणी उप्रासताल्यो. तरूय आसतना थीर आनी काळजीदारपणान फुडें वेताली. इतलें आसतना कशें तुज्यान फुडलें पावल मारूंक जाता अशें विचारतोच
ती अशी उद्गारली. जेजून पाठवलेलो दूत म्हजी फुडली वाट तयार करता. आयच्या वाचपांत गरिबांक शुभ वर्तमान परगट जाता आनी जेजू विशीं जांचो भावार्थ हालो ना ती मनशां भागी. फुडें जेजू जुवांवा विशीं सांगता. तो प्रवाद्यावन व्हरतो. हो पळय, तुजे मुखार हांव म्हज्या दुताक धाडटां आनी तो तुजी वाट तुजे फुडें तयार करतलो. जाचे विशीं बरयलोलें आसा तो होच. खऱ्यांनीच दिसा दिसपट्टी आमच्या जिवितांत असल्यो घडण्यो घडटात जंय देवाचो दूत आमची फुडली वाट तयार करता. पूण हाची जाणविकाय आमकां आसना. तर जिवितांत निराशीपणान आनी कोस्त उप्रासतात तेन्ना अखंड भावार्थान मागण्यांत्यान जाणवाय घेवन फुडलीं पावलां मारुया. ओगळ्या बापा, तुजेर पातयेवन काळजीदारपणान फुडलीं पावलां मारूंक आमकां तूं शिकय. आमेन. Thank you for joining us on the Garden of Glory. If this message blessed you, please like, share, and subscribe. Dev Baren Koro.